कॅश फॉर जॉबाच्या प्रकरणात खंयच्याच राजकारण्याचो सद्याक तरी हात ना अशें पुलिसांनी जाहीर केल्या उपरांत राजकीय मळार खवदळ. विजय म्हणटा पुलीस पांद्र्यांतले पोपट जाल्यात. गोंयचे पुलीस फंक्शनिंग जे आहा इज लायक अ केज्ड पॅरट. पुलीस क्लीन चीट इतल्या खातीर दिता कित्याक पुलिसेक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाल्ली नाका. पुलीस इन्क्वायरीन जर पॉलिटिकल मॅनिप्युलेशन मेळूंक ना जाल्यार ज्युडिशियल इन्क्वायरीन कशें मेळटलें? सो दिया मरे. वॉट स्टॉप्स यू फ्रॉम अलाविंग अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी? जे मनशान पयशे दिल्यात तेय बी कल्पेबल. ऑडियो ताजो रिकॉर्ड जाल्लो आहा जंय तो म्हणटा की मंत्री आकालपेल्यान पयशे दिल्या हे जॉबांचेर. प्रकरण मडको घेता तशें टेबलार बसपी एकलो आनी बीड घेवपी दुसरो, हांगाय पयशे घेवपी कोण तरी आसतलो. राजकारण्यांचो हात आसूंकूच जाय, वेंझी उलयला. जॉब मेळपाक पयशे दिले, जॉब मेळपा जाय म्हणजे पयशे दिले. तांकां कार्यकर्त्याचे विश्वास आसलो. वो डीड दे हॅव ऑन द मिनिस्टर जो कोण जॉब दिवपाचो ते मरे मडक्या भाशेन जालें. मडक्या टेबलाचेर बसत एकलो बीट कोण घेता? बीट बोल्लो घेत न्हू. अरे जॉब कॅश फॉर जॉब्सा बीट कोण घेता? बीट घेत तेका धरूं जावो. मडक्या केन्ना बीट घेत तेका केन्ना धुला कोणें? केन्ना धुलना. मेजांचेर वयता आनी तेंका धुताय. सो ह्यो खबरो मडक्या भाशेन जाले. बीजेपीच्या आमदारांचे ऑडियो व्हायरल जावपाक लागल्यात. पुलीस राजकारणी ना म्हणटा ताचेर विश्वास कसो दवरतलो काय विरेशाचो प्रस्न. पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स ना नाल्यार तुमी पळयता आसतले ऑडियोज जावं जो ऑडियोज व्हायरल जाले आनी तितून पॉलिटिकल लिडर्स जावं पॉलिटिकल जे MLAs आसा हेंचो आवाज त्या ऑडियोजान दिसता आनी ते आवाज सारको क्लियर कट कळटा. हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जालें ते पासून कांय करिनासतना पयलूच अशें सांगप हें कंप्लिटली रॉंग अशें म्हाका तरी दिसता. भाशणां जाता ती भाशणां अशीं आसा की बाबा आपणाक लागून तुमकां जॉब दिले आमी. हांगा जे BJPचे लिडर जावं मिनिस्टर पासून हितून इनवॉल्व आसा आनी हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी तेकाच लागून आमी डिमांड केल्लो की हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी करपाक रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर हे इन्क्वायरी जावपाक जाय. काँग्रेसीचो सुनील कौठणकार म्हणटा पुलीस बीजेपीचे म्हणयारे जाल्यात. अशें दिसता की फाटल्या दिसांनी आमी पयला बीजेपीन 3 प्रेस कॉन्फरन्सी घेतल्यो फाटल्या आठवड्यान ज्यो बीजेपीचो भितर रोल ना हें दाखोवपा खातीर. आनी ही चवथी जी पुलीस डिपार्टमेंटान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ही आमकां दिसता की बीजेपीचे प्रेस कॉन्फरन्साचे कंटिन्युएशन म्हणून क्लीन चीट दिता पॉलिटिकल कनेक्शन्स ना म्हणून. जाल्यार हे एंटायर इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या डायरेक्शनान वता हें सगळें आमकां क्लियर जाता. बीजेपीचे डायरेक्ट कनेक्शन्स भरपूर दिसल्या आनी त्या खातीर जो आमी कनेक्शन्स पॉलिटिकल पळयला ते स्टेट पुलीस ताका इन्व्हेस्टिगेट करचे ना. कित्याक स्टेट पुलीस आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय द बीजेपी गव्हर्मेंट. फक्त पुलीस डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी गळ्यान आपलो बीजेपीचो मफलर आनी तकलेर बीजेपीचे चेपे घालपाचे फाल्स असले. ती पुलीस डिपार्टमेंटाची प्रेस कॉन्फरन्सा परस चड ती बीजेपीची प्रेस कॉन्फरन्स कशी आसली. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर म्हणटा तांच्यांनी लोकांक नोकऱ्यो दिल्यात म्हूण इतल्या लोकांनी तांकां पयशे दिल्यात. की येद्या विश्वासान जे लोक येवन पयशे दितात, ज्या लोकां कडेन पाती येतात ताचो अर्थ त्या लोकांनी पयलीं कोणाची तरी कामां केल्लीं आसतात. अरे अमक्यान अमक्याचें काम केलें तें अमक्या लाखांक पडलां का दुसरो वयता गिरायक ताणें दुकानां थाटलेलीं नासतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.